नमस्कार, सुप्रभात. गुड मॉर्निंग गोवा. स्मिता येळकाराचो येवकार खबरो विस्तारान. सनातन हिंदू धर्माक मुघल सोपूंक शकले ना, ब्रिटिशाकूय जमले ना. काँग्रेस आनी इंडिया अलायन्सवाले सनातन हिंदू धर्माक टार्गेट करीत सुटल्यात. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत मध्य प्रदेशात गेल्ले कडेन एके जनसभेत तो उलयलो. फक्त बाकीच्या धर्माच्या मता खातीर काँग्रेस सनातन हिंदू विरोधी जाल्या म्हणून मुख्यमंत्र्याचो फोग. इंडिया अलायन्साचो वांगडी स्टॅलिनाचो पूत उदयनिधीन सनातन हिंदू धर्माक पुराय सोपोवपाचे वक्तव्य केले. तशेंच तरेचे उलोवप काँग्रेसाच्या मल्लिकार्जुन खरगेच्या पुतानूय केल्ले आनी एकार एक वक्तव्यान सुरूच. हो वाद आतां बरोच तापला. काल मध्य प्रदेशांत जाल्ल्या एका जनसभेत गोंयचो मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतान सनातन हिंदू विरोधी वक्तव्या खातीर काँग्रेस आनी अलायन्साचेर खर टिका केली. सनातन हिंदू धर्म मोगल सोपोवंक शकले ना, ब्रिटिशाकूय जमले ना म्हणून मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत उलयलो. कांग्रेस ने अपने पूरे कार्यकाल में हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, ईसाई वापस से जाति और धर्म में विभाजन कर्म का किया. हम सभी जो सनातन हिंदू धर्म की बात करते हैं, हम सभी जिस सनातन हिंदू धर्म से हैं, इस सनातन हिंदू धर्म मुगल नहीं मिटा पाए, इस सनातन हिंदू धर्म इंग्रज नहीं मिटा पाए. यहाँ पे मुगलों ने राज्य किया, यहाँ पे इंग्रजों ने राज्य किया, लेकिन सनातन धर्म नहीं मिटा पाए. इस सनातन हिंदू धर्म का अपमान किसने किया है? तो ये कांग्रेस ने किया है. कांग्रेस को पूछो, आप हिंदू धर्म का अपमान क्यों कर रहे हैं? कि इनको हिंदू धर्म का अपमान करके बाकी वोट्स आपके तरफ, खुद की तरफ लेना है, इसीलिए कर रहे हैं. मंत्री विश्वजीत म्हणटा सनातन धर्माच्या विरोधात उलोवप्यांचो नाश जातलो. और जिस तरीके ने उन्हें टीका किया है सनातन धर्म का, उसका सत्यानाश होने वाला है. नाश होगा जिस आदमी सनातन धर्म ये देश में जो मानता है वो ही रहेगा, क्योंकि इस देश में हम सब लोगों को ले लाते. सनातन धर्म का जो मतलब है इनको समझ में आता है. एक इंडिया जो अलायंस है, ये आप इंडिया जो अलायंस है I.N. ये ऐसे डॉट ही लोग है, अलग अलग डॉट से जुड़े हुए ऐसे लोग जो एक ही मतलब से आए कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं. लेकिन स्टालिन ने जो बोला है उसके जो अंदर की एक अलग तरीके से नीच स्वभाव जो है वो ये बयान से दिखा देती है कि लोगों को इन लोगों से विश्वास मत करिए. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत आणि भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे मध्य प्रदेशाच्या भोंवडेर. मध्य प्रदेशाच्या विधानसभा वेंचणुकेच्या फाटभुंयेर मंत्री राणे कडेन मोठी जबाबदारी. इंदोरनगर जिल्ह्यातले 5 मतदारसंघ विश्वजिताक. राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डान प्रभाऱ्यांची नेमणूक केल्या. मजगती मुख्यमंत्री आनी विश्वजितान उज्जैन महाकालेश्वराचें दर्शन घेतलें. पुर्तुगेज वास्को द गामाच्या डायरीत भारताच्या शिप बिल्डिंगाचे दायजाचें वर्णन आसा. अमृत काळात भारताच्या हे गिरिस्त शिप बिल्डिंग दायजाची वळख जावंक जाय. केंद्रीय संस्कृती राज्यमंत्री मीनाक्षी लेखी उलयली. केंद्र आनी नौदळान घडोवन हाडिल्ल्या होडी एन्शियंटाच्या स्टीच शिप कार्यावळीत ती उलयली. 9 कोटी मोडून आंतीक पद्धतीन बोट बांधतात. जब भारत अमृत काल में पैर रख रहा है और पैर रख चुका है, तो अपने इतिहास को क्लेम तो हम ही को करना है ना. अपना इतिहास जानने का प्रयास भी हमको करना है और वो मेहनत भी हम ही को करनी है. किसी और से तो हम उस मेहनत की उम्मीद नहीं कर सकते. तो अपना इतिहास ढूंढना, इतिहास लिखना नहीं, इतिहास ढूंढना, और इतिहास ढूंढने के बाद जो सही नैरेटिव्स हैं, जो सही चीजें हैं, वो लोगों तक पहुंचाना. वास्को ड गामा की डायरी के बारे में अगर ये जहाज की बात नहीं हुई होती तो मैंने भी नहीं पढ़ा होता, और मुझे भी नहीं पता होता कि पद्मश्री डॉक्टर विष्णु श्रीधर ने इसका जिक्र किया है. उनकी चीजों में जब इसका जिक्र है तो जाहिर है कि उसका क्लेम हमको करना चाहिए. वो डायरी अपने आप में एक अत्यंत महत्वपूर्ण एविडेंस है. तो गवाही छोड़ना तो गलत वकालत होगी ना. GMCचो MTS सुमेश होबळे सस्पेंड. भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे ट्वीट केला. बायलां कर्मचाऱ्याकडेन गैरवागणुकीक लागून खंय ताचेर कारवाय केल्या. चौकशी उपरांत दोशी सिद्ध जाल्यार ताका कायमचो काडून उडयतले म्हणून विश्वजितान स्पश्ट केलां. युनिव्हर्सिटींतल्या 2 प्रकरणांचेर मात अजून कांयच एक्शन ना.
पर्वरी सरकाराच्या पोरण्या इमारतीवयल्यान पडिल्लो संजय स्कुलाचो 42 वर्साचो दिव्यांग भुरगो मंगळारा सोंपलो. फाटले 2 सप्तक ताचे जीएमसीत उपचार चलताले, मात जाल्ले गंभीर दुखापतींतल्यान तो भायर सरूंक शकलो ना. आप म्हणटा सरकार बेजबाबदार, सरकारान फामिलीक अर्थीक आदार दिवचो. चेअरमॅन म्हणटा घटना दुर्दैवी, सरकार संवेदनशीलपणान विचार करतलो. पूण हातूंत कोणें पॉलिटिक्स करचें न्ही. एका युवकाचो मृत्यू जाता हें आमकां समाजा खातीर बरी गोश्ट न्ही. पूण डेफिनेटली ज्या तरेन सिडनीक मरण आयलां, एका खंय तरी गव्हर्मेंट ऑफिसान गेल्लो, त्या ऑफिसाचो कचडो, ताका कंडिशन बरें नाशिल्लें, तें कंडिशन ताजें पडून तो वयल्यान ताका मृत्यू आयलो. आनी म्हाका दिसता डेफिनेटली सरकारूय आमचो मानवी दृश्टिकोनांतल्यान ह्या घटने कडेन पळयतलो. आनी म्हाका पूर्ण खात्री आसा आमचो मुख्यमंत्री ह्या सिंपॅथेटीक आसा ह्या कॉजा खातीर, आनी डेफिनेटली वी वील एक्ट. खंयचो भुरगो डिसेबल्ड आसूं, मेंटली चॅलेंज आसूं, फिजिकली डिसेबल्ड आसूं, खंयच्या मायक आनी खंयच्या फॅमिलीक तो भुरगो व्हडलो आसता. सरकाराचे वतीन जे नेग्लिजन्स जाल्लें आसा तेका लागून म्हाका खंय तरी दिसता दॅट गव्हर्मेंट शूड टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी. आय थिंक द चेअरमॅन ऑफ संजय स्कूल इज बाब सिद्धार्थ कुंकळकर. ताजो एक स्टुडंट आयज ना जाल्लो आसा आनी ते तुज्या सरकारा लागून जाल्ले आसा. हांव मागता सिद्धार्था कडेन खंय तरी रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवची. सो सरकारान सीएम प्रमोदान ह्या फॅमिलीक 50 लाख कॉम्पेन्सेशन दिचें म्हणून हांव आयज सांगता. हांव मागता, माय डिमांड इज दॅट द सीएम शूड गिव 50 lakhs ऑफ कॉम्पेन्सेशन. प्रुडंटा खातीर चेतन गवस. गोंयचे 45,000 लोक गरिबी रेशेंतल्यान भायर सरले. गोंयची गरिबी देंवता म्हणून मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान ट्वीट करून म्हायती दिल्या. नीती आयोगाच्या नॅशनल मल्टी डायमेन्शनल पॉवर्टी इंडेक्सात म्हणल्यार MPIत हो रिपोर्ट दिला. 2030 मेरेन गोंयांत आशिल्ली अतिगरिबी ना करपाचो खंय यत्न. बेकायदेशीर चिरेखणे विशीं प्रकरणांनी बारीक सारीक फायन मारून दोशीक सोडपाच्या प्रकरणाचेर हायकोर्ट सातिस्वेत ना. एका जनहीत याचिकेवेले सुनावणे वेळार हायकोर्टाचें निरीक्षण. ट्रायल कोर्टान दिल्ली फायन मारून बेकायदेशीर चिरेखणी चलयतल्यांक सोडचे परस प्रकरण हायकोर्टाच्या सिंगल खंडपिठा कडेन दिवचें. कोर्ट खंय आनीक खर ख्यास्त शक्य आसा काय तपासतलो. See, this was a case regarding some excavation which was being done in one instance, but that scope of that petition was widened by the High Court. Now almost 23 instances are there of illegal laterized stone being extracted. High Court had directed to give the status report of all these proceedings. There are several proceedings initiated. Some criminal proceedings were initiated. There were directions by the DMG to recover some money from all these parties, against which there were revisions which were filed before the Secretary Mines. Now today the High Court has issued 2-3 directions. One direction is that insofar as revisions before the government, that is Secretary Mines, are concerned, they have to be disposed of within 3 months' time. As far as proceedings before the criminal courts are concerned, where there were acquittals, there were in 4 cases there were acquittals. They are ordered to be placed before the learned single judge to find out whether these orders, where meager fine is imposed of 4,000 rupees, could be considered by the court as suo motu and any order could be passed. So the matters as far as cases where there are acquittals are concerned or where meager fine is imposed, those cases are ordered to be placed before the single judge to find out whether suo motu powers can be exercised. As far as proceedings before the recovery proceedings are concerned, there is a direction to issue recovery certificates and money should be recovered by the respective mamletdars or collectors from all these offending parties. These are the directions which are issued and the matter is kept in October now for further compliances. मेणकुऱ्या वेल्या वाड्यार मसणभुंयेचो इशू. 2 फामिली मदीं पटनाशिल्ल्यान मरणा वेळार दहनाक आडमेळी येतात. गांवांत सरकारान भौशीक मसणभूंय बांदून दिवची म्हणून लोक मागता. पावसाळी अधिवेशनात हो विशय आयिल्लो. सरकार विधेयक हाडटलो म्हणून मुख्यमंत्र्यान उतर दिल्लें. मेणकुऱ्या वयलो वाडो म्हणटा थंय मरण आयल्या उपरांत स्मशान भुंयेचो विशय उप्रासता. थंय आयज एकलो 52 वर्साचो जाणटो सोंपलो. उपरांत तेका निमण्या संस्कारा खातीर स्मशान भुंयेंत व्हेलो तेन्ना थंय जमनीच्या वादाक लागून कांय जाणांनी आडमेळ हाडली. उपरांत तेका थंयच्या एकल्या फामिलींतल्यान आपल्या सुवातीन निमण्या संस्काराक जागो दिलो. मेणकुऱ्या स्मशान भुंयेचो विशय खंय फाटलीं 20 वर्सां कोर्टात आसा. ताचेर आजुनूय उपाय येना. सरकारान सार्वजनीक स्मशान भूंय गांवांत बांदून दिवची म्हूण थळावे मागतात.
स्मशानभूमीक लागून खुबशे झगडटा आहेत. म्हाका दिसता म्हाजे आनी तरी 20 वर्सां जाली आहेत. 4 सरपंच जावन गेले, 3 आमदार जाले आमच्या हांगा गांवांसून. म्हणजे पयलीं राजेश आसलो, मागीर नरेश जालो, तेच्या मागीर आतां डॉक्टर शेट्टी आहा. आनी आतां म्हाका दिसता एडवोकेट अनुलेकर तुमकां सगळें सांगलां आसतलें की आयज जो प्रसंग घडला पळय तेचेर हांव चड उलयना. पूण आयज म्हाका खुबशे दुख्ख भोगता की हो इन्सिडंट जावचो न्हू. कित्याक आयज आमी हांगाचे महाजन, म्हाज्या सारको आमी महाजन आहा, तांकां जागा आहा हांगा. पूण बाकीचे इतर लोक जे गांवांत स्थायीक आहा पळय त्या तांकां जागा ना. म्हणून एक आमकां खंय पूण वायट दिसता. आमी हें करूंक शकता पूण ते बाबडे खंय हें करतले. सो आतां सुद्दां हो प्रसंग जेन्ना येयलो तेन्ना आमचेच एक महाजनान फुडाकार घेवन तेंचे नातेवाईक ते तेणें आपले हितून घाल म्हटलो. माझी माननीय मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांकां कळकळीची विनंती आहा की त्यांनी खंय तरी अशें प्रत्येक गांवांत जमीन एक्वायर करून स्मशानभूमी जी मनशाची नितांत गरज आहा ती पूर्ण करची. स्मशानभूमीचो प्रश्न न्यायप्रविश्ट आसा. बिचोलीच्या कोर्टान मॅटर जाली, मागीर डिस्ट्रिक्ट कोर्टान जाली, आतां आमी आनी वयर गेल्यात. दरम्यान गांवांत सार्वजनीक स्मशानभूमीची कमतरता आशिल्ल्या कारणान खुबसो प्रश्न निर्माण जाला. आनी अशी जर सार्वजनीक स्मशानभूमी प्रत्येक गांवांत आसत जाल्यार प्रश्न सुटावे जावंक शकता. प्रुडंटा खातीर सिद्धार्थ कांबळी. स्टुडंट इस्लामीक ऑर्गनायझेशनाच्या कार्यशाळेत भुरग्यांक धाडपी बायणाच्या सरकारी हायर सेकंडरीच्या प्रिन्सिपलाचेर कारवायेची मागणी. पालक आनी विश्व हिंदू परिशद प्रिन्सिपलाक मेळ्ळे. ती म्हणटा आपूण नवी, खबर नासतना भुरग्यांक धाडली. असल्याच प्रकरणात दाबोळीच्या केशव स्मृती हायर सेकंडरीच्या प्रिन्सिपलाक सस्पेंड केला. SIO म्हणटा सस्पेन्शन काडचें. गोष्ट शुक्रार दीस घडली. काल आमी केशव स्मृतीक गेले आनी आयज आमी गव्हर्मेंट स्कुलांत. हो विशय आमी डायरेक्टर ऑफ एज्युकेशना कडेन फोनाचेर आतां संपर्क केला. गोंय राज्याची सरकारूय हाचेर दखल घेतली हेचेरूय आमकां विश्वास आसा. खंय तरी ही कारवाय जावपाक जाय. स्वता प्रिन्सिपलानूय कन्फेस केला की तेणी 2 वर्सां पयलीं ह्या गोश्टींचेर भुरग्यांक धाडिल्ले म्हणून. पूण तांकां तें खबर नासलें अशें ते म्हणटा. पूण अशें न्ही, खबर ना अशें कोण म्हणूं शकना. कारण हे स्टुडंट इस्लामीक ऑर्गनायझेशन इज एफिलिएटेड टू दी जमाते इस्लाम विच इज अ बँड ऑर्गनायझेशन. ह्याचो उद्देश कितें ह्या संदर्भात आमी ह्या प्रिन्सिपलाक सांगपाक येयला. मेन कितें, ह्या प्रिन्सिपलाचेरूय कारवाई जावपाक जाय. कारण तेणी जें कितें आसा डिपार्टमेंटली न विचारता तेणी आपल्या ऑथॉरिटीचेर भुरग्यांक धाडलें, ही चुकीची गजाल. कारण इन्स्टिट्यूशन टू इन्स्टिट्यूशन धाडप ही बरी गजाल आसता, पूण इन्स्टिट्यूशन टू अदर अनरेकॉग्नायज्ड इन्स्टिट्यूशन धाडप हे खंय तरी चुकीची गोष्ट आसा. इतले मजगती SIOन पत्रकार परिशद घेवन आरोप न्हयकारले. The student visit Masjid program in Vasco has taken a very different turn. The motto of Student Islamic Organization of India goes on. Behind this activity has always been to promote communal harmony and better understanding among the societies. We have been doing this activity since almost a decade now. The way this activity has been depicted is very disappointing, and the allegations which have been made, we do not associate ourselves with any of this. These are totally baseless allegations. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. कोळंगूटच्या ODP आड पंचायत हायकोर्टात वतली म्हणून कोळंगूटचो सरपंच जोसेफ सिकेर उलयलो. ग्राउंड रियलिटी पळयनासतना ODP केल्यात म्हणून थळाव्यांचो आरोप. कांय पंचांनी खंय आपली घरां साल्वार करूंक रुंद आशिल्ले रस्ते अशीर दाखयल्यात. लोकांचो आरोप. मजगती TCP मंत्र्यान सगळे ODP सस्पेंड केल्ले. You have to file a petition in the Honorable High Court because of ODP. आता ODPचेर कित्याक हें केलें, कित्याक खूब अन्याय जालेले आसा. कित्याक तुमी पळयशात जाल्यार फ्रॉम द इयर 1971 जेन्ना हे रस्ते प्रूव केलेले टावन प्लॅनिंगान, तेन्ना ते इंटलेक्ट्स आसले ऑफ द टावन प्लॅनर. तेणेंनी कितें केल्लें, फ्रॉम शिवोलीम टू सिंकेरी हो रस्तो 25 मिटर्स दवरलेलो. पूण हे ODPन फाटले पावटी तेणें ODP केले तेन्ना तो 25 मिटर आहा तो 15 मिटर केलो. पंच मेंबरांक लागून तुमी कित्याक इतले हें करता काय म्हणून आमी म्हणलें आमी करूंक ना ODP. आमी तेन्ना पिटिशन फायल केलेलें कोर्टात. जेन्ना लास्ट पंचायत येयली तेन्ना तेणें विथड्रॉ केली. ग्रामसभेन एक आमी प्रस्ताव मांडलो की ही ODP आसा पळय ती ड्रॉप करची आनी त्याच्या एगेन्स्ट हायकोर्टान एप्रोच करून ती ODP रिजेक्ट करची म्हणून असो एक प्रस्ताव मांडलो. असले प्लॅनिंग जे ग्राउंड रियलिटी चॅक करिनासतना करता ते खंय ना खंय कितें विलेज एनवायरमेंटाक त्रासदायक आसता. पणजी महापालिकेची अष्टमीचे फेरयेक फी दिनासतना सामान विकतल्यांचेर कारवाय.
फी भरिल्ली ना तांचें सामान पालिकेन उखल्लें. आतां खंय व्यापाऱ्यांनी फायन भरची आनी सामान व्हरचें. अष्टमीचे फेरयेक स्टॉल घेवंक फेरीवाल्यांची अंदूय गर्दी पडिल्ली. तातूंत आतां कांय जाण फी भरिनासतना विकूंक बसल्यात म्हणून सीसीपीक कळ्ळें. गोंय प्रो लिगाच्या दुसऱ्या रावंडात आयज पणजे फुटबॉलर्स आनी गार्डियन एंजल्सां मदीं आशिल्ली मॅच ड्रॉ जाली. धुळेर ग्रावंडार पणजे फुटबॉलर्सांनी 15 मिनटांचेर गोल मारून बरी सुरवात केल्ली. मात गार्डियन एंजल्स टीमीन 85 मिनटांचेर गोल मारून मॅच ड्रॉ केली. आज जी गोवा प्रो लीग गेम जाली ती जाली म्हणजे पेंजीम फुटबॉलर्स वर्सीस गार्डियन एंजल SC यांचे मदीं गेम बरी जाल्ली. पेंजीम फुटबॉलर्स यांच्यांनी 15 मिनटांचे स्कोर करून लीड घेतली फर्स्ट हाफाक, पूण गार्डियन एंजल यांच्यांनी 85 मिनटांचे गोल मारून पेंजीम फुटबॉलर्सांक जैत जिवपाक नाकारले. ही जी गेम ड्रॉ जाल्ल्या कारणान गार्डियन एंजल्स हे सध्या टॉपार पावले आसा. ते 3 गेमी घेवन 7 पॉयंटाचे आसा. 2 जिखून ही गेम तेंची ड्रॉ जाल्ली आसा. फाल्यांची गेम जातली ती जातली म्हणल्यार वास्को स्पोर्ट्स क्लब यांचे मदीं वर्सीस सेजा FA यांचे मदीं. गोंयांत जावपा आशिल्ल्या नॅशनल गेम्साच्या फाटभुंयेर गोंयचे भुरगे बॅडमिंटन प्रॅक्टीस करपाक लागल्यात. 8 जाण गोंया भायर कोचिंग घेतात. कोच संदीप होबळे उलयलो. हे खेपे चलयांची टीम खंय बरी आसा. गोंयाक संद मेळपाक शकता म्हणून होबळेन आशा उक्तायली. कोचिंगाचेर भुरगे खंय सातिस्वेत. जे टॉप प्लेयर्स आसात कारण तांकां हाजे पेक्षा बऱ्यो फॅसिलिटीज भायर अकाडेमीन तांकां मेळटात आनी आमीच तांकां सांगलां का तुमकां थंय बऱ्यो फॅसिलिटीज आसा, तुमी थंय ट्रेनींग तुमची कंटिन्यू करा. तुमचे एक्सपेंडिचर कितें आसा ते गव्हर्मेंट ऑफ गोवा दितले आनी दे आर कंटिन्यूइंग वीथ दॅट ट्रेनींग इन आउट स्टेशन अकॅडमी. म्हणून 8 प्लेयर्स भायर ट्रेनींग घेतात. आमकां विमन्स टिमान वी आर होपफूल कित्याक आमची विमन्स टीम बरी आसा. आतां आमचो कॅम्प चालू जाला नॅशनल गेमीचो एंड आय एम लुकींग फॉरवर्ड टू गिव माय 100% and try to get a medal for Goa. Practice बरी जाल्ल्या. इरफान सर आमचो सर आसा आतां आनी प्लस ही इज अ नॅशनल कोच, सो सगळें बरें जाल्लें आतां. सो वी आर वर्किंग हार्ड फॉर इट एंड वी ट्राय टू गेट अ मेडल. ही आशिल्ली सकाळची अपडेट. परत रोखडेच मेळुया. फ्रंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर ॲप, फेसबुक, पॉडकास्ट, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट.